गोंयच्या मॉडर्न इतिहासांत ओपिनियन पोलांतल्या जैताचें म्हत्व हे लिबरेशना फाटोफाट आसा. हाचें कारण 3000 वर्सांच्या इतिहासांत आमी गोंयकारांनी गोंयचें राज्य केन्नाच चलयलें ना. राज कोण तरी दुसरो आसतालो आनी आमी फकत प्रजा आसताले. आनी पयलेच खेपे ओपिनियन पोलांतल्या जैताक लागून आमकां आमचें राज्य चलोवपाची संद मेळ्ळी. हें इतिहासाचे नदरेन खूब म्हत्वाचें. ती संद आमी वगडायिल्ली जाल्यार परत आमी खंयचे तरी एका राज्याचो तालुको वो जिल्लो जातले आशिल्ले, परत आमी प्रजाच उरतले आशिल्ले. दुसरें म्हत्व अशें की ओपिनियन पोलांतले जैताचे की ओपिनियन पोल जिखिल्ल्यान गोंयांत विधानसभा उरली, जी संघ प्रदेश जातकच 1963 सुरू जाल्ली. विधानसभा उरिल्ल्यान विधानसभा राजभास कायदो पास करूंक पावली आनी त्या राजभास कायद्यांत कोंकणी ही राजभास केल्ल्यान आमकां घटक राज्य मेळूंक पावलें, राज्याचो दर्जो मेळूंक पावलो. म्हणटकच आज देशांतल्या खंयच्याय राज्याक, त्या व्हड आसूं ल्हान आसूं, जितलेय अधिकार संविधानान कॉन्स्टिट्युशनान दिल्ले आसात तितलेय आमकां आसात. हें घडूंक पावलें तें ओपिनियन पोलांतल्या जैताक लागून. थंय जर आमकां अपेस आयिल्लें जाल्यार हें फुडलें कांय घडूंक पावचें नाशिल्लें. आतां हांवें म्हळें की राजभास कायद्याक लागून घटक राज्य जालें. ताचें कारण अशें की थंय आमी आमची कल्चरल आयडेंटिटी दाखयली. आमची आयडेंटिटी वेगळी हें जवाहरलाल नेहरू आनी सगळ्याच मान्य केल्लें मालगड्यांनी. पूण राजभास कायद्यान आमी आमची कल्चरल आयडेंटिटी दाखयली. आनी 1956 वर्सा भारत सरकारान कायदो केल्लो स्टेट्स रिऑर्गनायझेशन एक्टाचो. आनी त्या एक्टाक भाशे प्रमाणे राज्य करचीं अशें तजवीज आशिल्ली आनी त्या प्रमाणे राज्यां जाल्लीं. महाराष्ट्र मराठी भाशेचें राज्य, गुजरात गुजराती भाशेचें राज्य, कर्नाटक कन्नड भाशेचें राज्य. देखून आमचें आंदोलन चलता आसतना प्रधानमंत्री राजीव गांधी हांगा पाविल्ले आनी तांकां मिडियान हो प्रश्न विचारिल्लो की हांगा हें आंदोलन चलता, तुमच्या सरकाराचें धोरण कितें काय म्हणून. तेन्ना तांणी सारकें सांगिल्लें की तुमचो भाशेचो प्रश्न सोडयात, मागीर राज्याचो विचार रोखडोच जातलो म्हणून. आनी ते उतराक पाळून रावले. 1967 वर्सा जानेवारींत ओपिनियन पोल जालो. फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मे म्हयन्यांत गोंयच्या घटक राज्याचें उक्तावण जालें. म्हणटकच ते नदरेन हो खूब म्हत्वाचो विशय. खरें म्हणत जाल्यार हो निर्णय जावपाक 57 वर्सां लागपाची गरज नाशिल्ली. पूण कशेंय जावं, वेळान आयलोय जाल्यार पावस आमकां जाय आसता. ते भाशेन हो ठराव पास जाला ही बरी गजाल. जाणी हो थाराव विधानसभेंत हाडपाक फुडाकार घेतलो तांकां हांव परबीं दितां आनी विधानसभेन तो मानून घेतलो हाजी खोस उक्तायता.